मोगाळ भावा भयणीनो, आयज सावन आमी आंकवार मारयेच्या जल्माचे परबेक तयारी सुरू करता. ह्या 9 दिसांनी तिच्या जिविताचेर नियाळ करून तिच्या गुणांचेर आनी कशे भाशेन आंकवार मारिया आमच्या कुटुंबाक एक नमुनो हाचेर आमी नियाळ करतले. पयलें नवेन मारयेन देवाच्या उतराक होय म्हणलें. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी जिविताची वाट चलतना आमकां जायतें आपणावंक दिसता वा आमची खोशी वा आपोवणें वेगळेंच आसता. कोणाक दोतोर जावंक जाय, कोणाक टिचर जावंक जाय, कोणाक फुटबॉल प्लेयर जावंक जाय. जेन्ना देवाचो उलो आमकां येता तेन्ना आमी नाकारता. देवाचे खोशये आड आमी वेता. आंकवार मारयेन न्हय आपली खोशी पूण देवाचे खोशयेक पयलो वयलो जागो दिलो. देवाच्या उतराक होयकार दिलो. होय म्हणून जिवीत सोंपें जावंक ना, पूण जायते त्रास कश्ट दूख तिका भोगूंक पडलें. पूण ती आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना देवाची खोशी करूंक वावुरली आनी मरो पर्यान तिणें आपल्या पुताक सांगात दिलो. पवित्र पुस्तकान नदर मारल्यार आमकां जायते मनीस मेळटात. देखीक अब्राहम, मोसेस, जेरेमियास, इसायास, जेजूचे शीस, भाग्योन पावलू जाणें देवाच्या उतराक होय म्हणलें आनी उपरांत आपली खोशी न्हय पूण बापाची खोशी करूंक ते वावुरले आनी शेवटाक जायत्यांनी जेजू खातीर आपलो जीव दिलो. ह्या पयल्या नवेनांत आमी कितें शिकुया गाय? पयले सुवातेर देवाच्या उतराक होय म्हणूंक जायतें सोडचें आनी साणचें पडटा. जेन्ना आमी होय म्हणटा आमचे फामिलीक, कुटुंबाक, आमच्या दुसऱ्या आपोवण्यांक आमी पयस दवरता आनी देवाच्या आपोवण्याक होय म्हणटा. दुसरे सुवातेर देवाची खोशी करूंक देवाच्या उल्याक आमी आयतेपण दाखोवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमी सगलीं देवाची चाकरां, जीं कोण देवाचें उतर आयकतात तीं देवाची चाकरां देवाची खोशी करूंक वावुरतात. आनी हेंच आंकवार मारये म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. देवाच्या उतराक होय म्हणूंक आनी देवाची खोशयेक पयलो वयलो जागो दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी घोटाय मागुया.